आता हे केलं निक्लेअर केलं काढलाय आणि दुसरी एक सेम प्रोविजनात दुसरं एक घातलं तेजेर कशें कितें ना पळय दुसरो प्रोविजन कित्याक घातलो तो आमकां खबर ना. ते जेन्ना विधानसभेंतले आमचे अध्यक्ष आनी आमचे लिडर पार्टीचे आदरणीय विजय बाब सरदेसाय ते अभ्यास करून जे स्टँड ताजेर घेवंक जाय ते घेतले. वीथ रिगार्ड्स टू 16 बी तुमकां खबर आसतलें की फाटल्या जेन्ना विधानसभेचो सेशन जाल्लें जुलय म्हयन्यान आनी तेन्ना ऑक्टोबरानूय जेन्ना आमच्या अध्यक्षान ताजेर स्टेटमेंट केल्लो की ते 16 बी म्हणटा स्कॅम आनी ते स्क्रॅप जावपाक जाय म्हणून. आनी विधानसभेन फाटलें जेन्ना मॉन्सून सेशन जाल्लें तेन्ना ताणें डिमांडूय केल्ले थंय. त्या वेळार मंत्र्यान करता म्हूण सांगिल्लें पूण तेन्ना कमिटमेंट अशें दाखोवनाशिल्लें पूण करता म्हूण सांगिल्लें. पूण आतां कळून आयलां की कॅबिनेटांतल्यान कालच्या की ते एमेंडमेंट मूव केल्या 16 बी स्क्रॅप करपाक. जर स्क्रॅप जर केला जाल्यार विधानसभेन येतना ते स्क्रॅप जावन नोटिफाय जातले. एन आय थिंक स्क्रॅप केला ते आमच्या अध्यक्षानूय तेजें सांगिल्लें न्ही की हें म्हणून वीथ रिगार्ड्स टू 16 बी की स्क्रॅप जावपाक जाय म्हणून. तो म्हाका दिसता एमेंडमेंट काल जाल्लो आसा. आमचे डिमांड एक्सेप्ट जाले न्ही. जे मागणी केल्ले ते सरकारान काल एमेंडमेंटाच्या थ्रू मागणी एमेंड करून हाडल्या.